बापाक भेटूं सगळी एकठांय जाया देवा मोगाकया. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. माई मोगाचो येवकार तुमकां हे आयचे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या फ्रांसिस्को गामा हे आमच्या भावाच्या आत्मे पासत. आनी दुसरें ते आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या आन ग्रासा नरोना आनी मानुएल थॉमस डिसुजा हांच्या आत्मे पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटींत मागुया. आमची सगळी मागणी आमचे पासत, आमच्या कुटुंबा पासत, आमच्या राज्या पासत आनी संवसाराची शांती पासत देवा मुखार दवरुया. जी कोण आयच्या दिसा आपलो जल्माचो दीस मनयतात, काजाराचो दीस मनयतात, तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आमच्या देसान शांती वचूंक मागुया. फटिंगपणां आसा ती पयस सरूंक आनी नीत आनी शांती आमच्या देसान परसूंक आमी देवा लागीं हे भेटीन मागुया. बापाचे आनी भुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमेस क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सव्या आसूं. आयज गोजमात परब कोत्ता भाग्यवंत पियो पापसाहेब, गोडीक पापसाहेब, गोड्याचें काडीज ताका आटलें. लोकांचे प्रश्न गोडी कसो सुटावे कोत्तालो आनी ते पासत आमचें विद्या मंदिर पासरा इन्स्टिट्यूट ताचें नांव दिल्लें आसा, सेंट पायस इन्स्टिट्यूट. भुरग्यांची पिराय पयल्या म्हयन्याची ताणें थारायली. भुरगीं जायते काळ कुमिन्यांव घेनासतना उत्तालीं पयलो कुमिन्यांव. आनी ताणें सांगलें 7 वर्सांची पिराय भुरग्याक गमता बरें कितें आनी वायट कितें तें. ही पिराय सारकी पयलो कुमिन्यांव दिवपाची. तर तेजे असले गोडी आमकां कोर म्हणून हें देणें आमी देवा लागीं मागुया. आनी हे मिसान आमकां फावो तो वांटेमेचे खातीर सुरवातीक उद्याचोण्या पातकी म्हूण ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक तुमकां भाव भणिदो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मोरान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध. पासत भाग्यो सदांच कुवाळ मेरेक सगळ्या देवतान भोगतात आनी तुमकां भाव भणिदो तुजे खातीर आमच्या सरस्पद्या लागीं सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमिया काकूत कोर. प्रार्थया. बापा सर्वस्तुचे दुनिया क्रिस्ती भावार्थ ओपूट सांबाळूंक आनी क्रिस्ता सवें सगळो संवसार नवसरूंक एकठांवंक भाग्यवंत पियुसाक जे श्रेश्ठ गोड्याक तुवें सर्गीचे जाळवायेन आनी गोडीक दिरान भरलोय. ताच्या उपदेशान देखी प्रमाणें चलून आमी आमचो क्रिस्ती बाळ निर्भीड बाळगून दवरूंक आनी हे बाळता प्रमाणें संवसाराच्या रुपांतरा खातीर वारूंक आमकां उर्बेवंत कोर. आमचे सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याचे एकवटान जेत राजवत चलयता सासणांच्या सासणाक. फुडाऱ्यांच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्पराचो आत्मो जेफ्ताचेर देंवलो आनी तो
गिलेयाद आनी मानासे उतरून गिलेयादाच्या मिस्पाक पावलो आनी गिलेयादच्या मिस्पा तावन आमोनिताशी वचूंक ताणें वाट धरली आनी जेफ्तान सर्वेस्पराक अशी एक आंगवण केली. आमोनितांक तूं म्हज्या हातान घालशी जाल्यार आमोनिता कडेन झुजून जैतवंत जावन हांव परततना म्हाका मेळूंक म्हज्या घराच्या दारांतल्यान पयलो भायर सरता तो सर्वेस्पराचो जातलो आनी ताचो हांव सर्वेस्पराक होम भेटयतलो. जेफ्ता आमोनीत आसलेतूय तांचेर लढाय करूंक गेलो आनी सर्वेस्परान तांकां ताच्या हातांत घाले. आरोयर तावन मिनीत 20 शारां आनी आबेलकेरामी पर्यंत तांचे पाटीक लागून ताणें तांकां हार दिली. अशी तांकां एक व्हड हार पडली आनी इस्रायलितां मुखार आमोनीत लोक खालतो जावचो पडलो. जेफ्ता मिस्पाक आपल्या घरा परततना ताची धूव ताका मेळूंक आयली. ती धोलक्यांच्या आवाजार नाचताली. ती ताची एकलीच धूव. तिचे भायर ताका आनीक धूव नासली, पुतूय नासलो. तिका पळयली तेन्ना ताणें आपली आंगवस्त्रां पिंजली आनी म्हणलें, धुवे म्हजे, कसलें म्हूण दूख तूं म्हाका हाडटाय? म्हज्या दुर्दैवाचें कारण तूं. हांवें सर्वेस्पराक भास दिल्ली आनी दिल्लें उतर म्हज्यान पाटी घेवन नजो. तिणें जबाब दिलो, म्हज्या बापा, तुवें सर्वेस्पराक भास दिल्ली. तुज्या दुस्माना आमोनितांचेर ताणें तुका जैत दिला म्हणटच तुजे आंगवणे प्रमाणें म्हजे सोरी कर. उपरांत तिणें आपल्या बापायक म्हणलें, म्हाका एक उपकार कर, म्हाका 2 म्हयने दी. हांव दोंगराचेर वेता आनी म्हज्या सांगातीनी बरोबर म्हजें आंकवारपण रोडटा. ताणें जबाब दिलो, वच. आनी 2 म्हयन्यांक तिका सुटका दिली. म्हणटच ती आपल्या बरोबरच्या सांगाती गेली आनी दोंगरार आपलें आंकवारपण रोडली. 2 म्हयने जातच ती आपल्या बापायशी परतून आयली आनी ताणें आपल्या आंगवणे प्रमाणें तिचे सोरी केले. देवाचें उतर हे. आमचो जबाब जातलो, तुजी खुशी करूंक हांव येता बापा. परतून म्हणयात, तुजी खुशी करूंक हांव येता बापा. जो मनीस सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता आनी कुड्ड्या देवाक बसतल्या फितुऱ्या बरोबर भोवना तो खरेंच भागी. जबाब, तुजी खुशी करूंक हांव येता बापा. योद आनी भेटोवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येता. जबाब, तुजी खुशी करूंक हांव येता बापा. तुजे कुशेक हांवें पाळो दिवचो म्हूण शास्त्राच्या ग्रंथाचेर म्हाका फर्मायलोलें आसा. देवा, म्हज्या काळजान तुजे समूर्तीचो हांव मोग करतां. जबाब, तुजी खुशी करूंक हांव येता बापा. सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सोबेंत हांवें परगट केलां. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना, हें तूं बरें जाणय सर्वेस्परा. जबाब, तुजी खुशी करूंक हांव येता बापा. उद्गार. आज तरी सर्वेस्पराचो ताळो तुमी आयकात. तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं.
माथ्युआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान जेजू नव्यान लोकां लागीं वपारींनी उलोवंक लागलो. आपले पुताचे लग्नाचो उत्सव केल्ले एका राजा परी सर्गींचें राज. लग्नाक ओवडीक सांगलेल्या कापूं काडूंक ताणें आपले चाकरांक धाडले, पूण तें ना जालें. आनी एक पाट दुसरे चाकरांक धाडले आनी म्हणलें आपयल्ल्याक अशें सांगात, म्हजें जेवण तयार आसा, म्हजे पाडे आनी चरबोलेलीं जनवरां हांवें मारलीं आनी सगळें तयार जालां, जेवणाक यात. पूण तांणी बेपरवा केली आनी एकलो आपल्या बाटान, दुसरो आपल्या वेपार धंद्याक गेलो. हेरांनी चाकरांक धरले, तांकां अपमान केलो आनी तांचो जीव काडलो. हें आयकून राजा रागाभरीत जालो आनी आपलीं लश्करां धाडून ताणें त्या प्रांग घाटक्यांचो बसून केलो आनी तांचे नगोर लासून उडयले. पूण ताणें आपल्या चाकरांक सांगलें, लग्नाचें जेवण तर तयार आसा, पूण आपयल्ल्यांक तें फावो ना जालें. देखून तुमी रस्त्याच्या नाक्यार वचात आनी तुमकां मेळटी तितल्यांकूय लग्नाक आपोवन हाडात. आनी वाटा तितल्यान वचून आपणाक मेळ्ळी तितल्यांकूय बऱ्यांक तशें वायटांक चाकरांनी जमयलीं आनी लग्नाचो वस्रो सोयऱ्यांनी भरलो. जेवणाक बसल्या पडोवचे खातीर राजा भितर येयत जाल्यार लग्नाची न्हेसण घालिनासतना थंय आसल्याका मनशाक ताणें देखलो आनी ताका विचारलें, इश्ता, लग्नाचें हांगा वचनासतना तो हांगा कसो भितर आयलोय? पूण ताणें जाप काडली ना. तेन्ना राजान चाकरांक सांगलें, ताचे हातपांय बांदून ताका काळोखांत भायर उडयात. थंय सगळीं रुदोवन करतलीं आनी दान केलीतलीं, कित्याक आपयल्लीं जायतीं पूण विचून काडलीं थोडीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. ओपार आमी आयकुल्या. जेजू म्हणटा, ओपारींनी उलयता आपूण आनी ओपार अशें म्हणटा आमकां, सर्गीचें राज लग्नाक ओवडीक सांगल्यांक आपूण हाडूंक ताणें आपल्या चाकरांक धाडले. पूण तें ना जालें. आनी एक पाट दुसऱ्या चाकरांक धाडले आनी म्हणलें आपयल्ल्यांक अशें सांगात, म्हजें जेवण तयार आसा, म्हजे पाडे आनी चरबोलीं जनवरां हांवें मारलीं आनी सगळें तयार जालां, जेवणाक या. पूण तांणी बेपरवा केली. एकलो आपल्या बाटान, दुसरो आपल्या वेपार धंद्याक, हेरांनी चाकरांक धरले आनी तांकां अपमान केलो आनी तांचो जीव काडलो. तर हें जेवण, राजाचें जेवण जावन आसा सर्गीचें राज. हें पयलें आपोण हें सर्गीचें राज जेजू संवसारांत येवच्या आदीं जुदेव लोकांक आयलें. जुदेव लोकांक आपणाची पयली परजा जावंक आपोणें केलें, जेवणाक आपयल्ले भाशेन. पूण जेन्ना जेजू संवसारांत येयलो तेन्ना जुद्यान ताका मानून घेवंक ना. पोत्तून म्हणटा हो शेनवार म्हणटा, हो देवनिंदा कोत्ता, आपूण देव म्हणटा, देवाचो पूत म्हणटा, अशें ताचेर बोगलांडां घालतात. उपरांत अशें म्हणटा आमकां, हे आपयल्ले येवंक नात, निबान दिवंक लागले. कोण ते आपयल्ले? हो तो जुदेव लोक. जेन्ना जेजू संवसारांत आयलो तेन्ना ते जेच्या उतरांक अजाप जायनात, तेच्या उतरांक अजाप जायनात. पूण जेरुजाल्याच्या शारांत आनी टेंपलाक अजाप जातात, पळयतात आनी अजाप जातात. आनी अशें म्हणटा आमकां, हें आयकून राजा रागाभरीत जालो आनी आपल्या लश्करां धाडून ताणें तांकां प्रात घात्याचो बसून केलो आनी तांचे नगोर लासून उडयलें. ही लायन हांगा चड पडना, पूण माथ्यूसान घातल्या ही लायन भयणान बांदून सांगपाक
जेन्ना हो लोक जेजूचे उतरां आयकोनासलो पूण देव तेंपलाक अजाप जातालो, जेरुजलेम शारांत अजाप जातालो आनी एका दिसाक जेजू रडलो. जेरुजलेम कसो जाल्यार थंय एक बोर्ड मारलो आहा जंय जेजू रडलो, फ्लॅवीत जेजू रडलो आनी म्हणूंक लागलो, जें देव तेंप तुमी पळयतात, शार तुमी पळयतात, फातरार फातर उरचो ना, फातरार फातर उरचो ना, सगळें निसटून जालें. आनी माथ्यूस सांगता, हें घालता बुड्याच घालता सांगपाक, इयर 70 जेजू स्वर्गार वेतूच जें जेजू सांगलेलें तें खरें जालें. जुद्यान आयकोना म्हजीं उतरां, देव तेंपला अजाप जाताले, रोमकारांनी वेळो घातलो, जेरुजल्याच्या शाराक वेळो घातलो. इतलो वेळो घातलो, कांय भायर सरूंक जायना, कांय भितर सरूंक जायना. लोक पोटाच्या बुकेन सुकून मेलो, सुकून मेलो. सांगपाक जुद्यांनी म्हजें उतर मानून घेवंक ना. इतीं पयले आपयल्ले ते हे आनीक उपरांत कितें जालें मानून घेवंक ना म्हूण जेजू सांगलीं उतरां, फातरार फातर उरचो ना, तुमी अजाप जाता तें. उपरांत हें आयकून राजा राबड, लग्नाचें जेवण तयार आसा पूण आपयल्यांक तें फाव जालें ना, देखून तुमी रस्त्याच्या नाक्यार वचात आनी तुमकां मेळटा तितल्याकूय लग्नाक आपोवन हाडात आनी वाटा तितल्यान वचून आपणाक मेळ्ळें तितल्याकूय बऱ्याक तशें वायटाक चाकरांनी जमयलीं आनी लग्नाचो वस्रो सोयऱ्यांनी भरलो. हे जाण आसात पातकी मनीस आनी विदेशी. मागीर आपयले ते रस्त्याचेर वचून आहा तितल्याक काळात पातकी मनीस आनी विदेशी आयले. ते जायते जाण आयले. राजा ओसऱ्यान गेलो पळोवपाक, पूण एक मनीस मेळ्ळो ताका, लग्नाचें आंगोस घालूंक ना. आनी तेन्ना ताणें म्हणलें, तूं हांगा कसो भितर आयलोय लग्नाचें आंगोस नासतना? विचारलें. आपयलो म्हूण आमी आमच्या देवाच्या जेवणाक कशें येवपा जायना, आमी कृपेंत आसूंक जाय, देव कृपेंत आमी आसूंक जाय. आनी देव कृपे म्हणटा ते पयले सुवातेर पातोक आमकां आसूंक पावना, दुसरे सुवातेर काळजांत राग आसूंक फावना. जेजू म्हणटा, तूं देवा मुखार तुजी भेट करूंक आयलो तेन्ना तुका गमत, तुजे भावाचें राड कितें आसा भेट थंयसरूच सोड आनी वच पयल्यान त्या जाग्यार घाल. तयारी आमची मिसाक येता तेन्ना तयारी भिणान बांद, ओतम्याची तयारी, हें कृपेचें आंगोस्त तें आमकां सगल्यांक आपयल्यां, सगल्यांक कोणाच बारावंक ना आपणाच्या जेवणाक, पूण तयारी जाय हे जेवणाक येवपाक, हें सांगता जेजू. पयले वाचो आमी आयकलां, जेफ्ताचेर देंवलो पवित्र आत्मान देंवलो. जेफ्ता म्हणटा तो भिणान बांदू बापायचे नायकिणीचो चेडो, नायकिणीचो चेडो. काशा बायलेची भुरगीं आसलीं ताका, ताच्या बापायक, पूण जालें तें तांणी जेफ्ताक भायर घातलो, तूं वच आमचो न्हय, तूं ह्या भुरग्यांनी भायर घातलो, काशा बायलेच्या भुरग्यांनी, आनी तो गेलो. वयतूच तो खऱ्या देवाक मानतालो भिणान बांद. जेफ्ता खऱ्या देवाक मानतालो, पवित्र आत्मो ताचेर देंवलो आनी ताका विचून काडलो देवान फुडारी जावपाक आनी फुडारी जावपाक. आनी ताणें एक आंगवण केली, हांव हें झूज जिखतलो जाल्यार पयलो म्हाका हांव घरा येता तेन्ना पयलो म्हाका कोण भायर सरोन मेळटा ताचो हांव योद्न भेटयतलो. आनी तो झूज जिखता भिणान बांद, झूज जिखून घरा येता, येता आसतना ताचें चेडूं ताका मेळूंक येता, म्हळ्यार भाशे उपकार दिता. आनी तेन्ना म्हणटा तें, तर
बाप दुख्खी जाता कित्याक आपण योद भेटयता म्हणलो कोण पयलो येता तेजो आपणाच्या चिवडाचो योद आतां भेटूचो पडलो आनी तेन्ना चेडूं म्हणटा तुवें कितें बासायलां द्याक तें कर म्हाका 2 म्हयने दी म्हजें आंकवारपण बरे भाशेन दुसऱ्यांशी हांवें सारपाक आनी वेता आनी येता पोतून आनी ताजो बापूय ताचो योद कोत्ता द्याक. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन घेवया C15 पेज नंबर 34 C15. Such a varam kalam म्हजे भाव भयणींनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा पाक मानता असलें जा म्हण मागुया. भोव पवित्र बापा आमचें समर्पण दयेन स्विकार कर आनी बागेवन पिवसाचे शिकवणेन कान दिवन खरे भक्तींचे भेटवणेन वांटो घेवंक आनी तेजेची कुड्यार रगत फाव ते मनान आनी मोगान शेवंक आमकां कृपा दी क्रिस्ता आमच्या आस्म्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाचे देवा सर काडे आनी सत्य जेजू क्रिस्ता आमच्या आस्म्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पियूस जे भक्ताच्या मनाय परब सुमरमोंक ते पयस बेग तूं फाव कोत्ताय. ताचे पुण्यावन जिवीत आमकां दिता ता शिकून आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याचे धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवतान आनी भक्तां संगाती निरतोयरे आमी तुजी स्तुती गायता. बापा कोरोस तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून मागता जावं ती आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कुडी आनी रगत आपलीच कुशीन कोश मरोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची.
तेश परी जेवण जातोस ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सास्तीक कोराचें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या गुडासाक करात. भावार्थाचो गुटपूर गोटुया. बापाच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्माचो आमी भक्तीपण उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो आनी सवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फाव केलें दिवंक आमी तुका दिन वाचता. आनी जेच कडेन अर्गो शिवतेल्या आमा समेस्ताक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी लिओ आमच्या बाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदरी बिस्पा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुसे, बाग्योन धर्मदुता, बाग्योन जुसे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या इजुताय पवित्र आत्म्याचे एकपण उदर बापा सर्व दोन बेगो तुका सासणांच्या सासणाक जेजून आमकां सगळ्यांक कापडाचें जेवणाक आपयल्यात. कसली संतर करिनासतना आमी जेवणाक या पूण फावो ती तयारी, फावो तें आंगवस्त्र घालून तयारी करून आमी येवपाक हें देणें मागून सगळें आमच्या आपा म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या जें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जैज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दयाकडे जिवितांत सवस्के आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरणराज जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां जुदार काकुतीन सर पातकांनी सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सुमेज क्रिस्तान दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबीचे बार ते दीस गाव आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया. तूंच तिका कोडान सांबाळ जो शेत राजवत चलयताय सासणांच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्य आसूं. एकामेकाक मायमोगान आमी शांती दी. संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
ओ जेजू इद्या शिडी संवसाराचें पाप काडटा त्या शिडीच्या जेवणाक वांटो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तू भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन. प्रार्थुया. प्रिचे बापा जिचे कुडी रोगताचें जेवण आमचो दिसपटो गराज करूंक भाग्योन पिवसान क्रिस्ती लोकांक नवी उमेद दिली. हे पविसभेच्या जागृत आनी उर्बिवंत गोवड्याचो दिनवाशी काळजान उगडास करून जे पयस जेवणां वांटो घेतला. हे पोसणा वरी आमचो भावार तीर जावं आनी आमी तुज्यान एकामेकाच्या मोगान एकवटांत रावूं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक आमी गायन घेवया F16 पेज नंबर 93 F16. Misaci pe Tata Soli, Misaci